Welcome to Garden of Glory. In Ephesians chapter 4, verse 17 to 32, Paul tells us to leave behind the old way of life, darkened by sin and selfish desires, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. The Spirit transforms us into children of light. एफेसकारांक पत्र ओवेसवोर 4 वळी 17 33 आणि 2. जेजूच्या एकवटांत नवें जिवीत. म्हणटोच आतां हांव तुमकां सांगतां आनी सोम्याच्या एकवटांत असो तुमकां उलो मारतां. ह्या फुडें आनीक विदेशां पोरी जियों नाकात. तांचें मन पोलकें, तांच्या गिन्यानांचेर काळोख पडलोलो आसा. आपलीं काळजां ताणें निबोर केल्यान देखून तांकां स्वताची वळख ना. आनी ह्या पासत देवाच्या जिवितांत तांकां वांटो ना. वायट कर्तुबांची सगळी लॉज आनी खोंत सोडून कामसारी जिवितांत तीं बुडल्यान आनी सगळ्या जिन्साची पोजरी कर्तुबां करीत आसात. क्रिस्ता विशीं असली शिकोण तुमी घेवंक ना, कित्याक दुबावा विरेत जेजू सोवे आसा तें सोत तुमकां परगोटलां आनी शिकयलां. म्हणटच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या ओंदवळ्यां वरवीं पाड जायत वेता तें तुमचें आदलें पोरणें पातकी सैंब सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची सारकी नवसोरणी करात आनी देवाच्या सारक्याची रोचलोली ताका मानता तसल्या जिविताची आनी पवित्रतायेन चलपी नवी मनशां जायात. म्हणटच पोट मारप सारकें सोडात. एकामेका लागीं सोत तेंच उलोवयात, कित्याक आमी एकामेकाचे सांदे. राग तुमकां येतलोच, तरी रागाक लागून पातक करिनाकात. वेळ पडोसर राग धरून रावूं नाकात. ना तर तुमच्या काळजांत देंवचाराक रीग दिशात. चोरी करची संवय आसली ताणें आनीक चोरयो करच्यो न्हय, पूण आपल्या हातांनी कोश्ट करून कसलो तरी बरो वावर करचो आनी असो गरजेवंताक आधार दिवंक तांचे लागीं कितें तरी आसतलें. तुमच्या तोंडांतलीं भायर सरतात तीं उतरां बेमर्यादेचीं जावची न्हय. परतेंच जाल्यार आयकतल्यांक सगळ्या सोयेगा प्रमाणें बरी देख दितात आनी फायद्याक पडटात तसलीं जावची तुमचीं उतरां. देवाच्या पवित्र आत्म्याक खोंत दिवं नाकात, कित्याक हो आत्मो देवानूच तुमचेर मारलोलो शिक्को. पूर्ण सुटकेच्या दिसा तुमी देवाचींच म्हूण खुणावंक दिल्लो शिक्को. सगळी कोडसाण काळजांतली भायर घालात. राग आनी क्रोध मनांत धरूंकूच नाकात. बोब मारूं नाकात. जास्त्यो मारप बंद करात. सगळे तोरेचें खोटेपण सोडून दियात. एकामेका थंय धोयाळ मोवाळ काळजाचीं जायात. क्रिस्ता सोवें देवान तुमकां बोगशिलीं तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. Paul contrasts the life of unbelievers with the life of those in Christ. The old self is corrupted by deceitful desires, but the new self is renewed in the Spirit. This change is practical. Speak truth instead of lies. Work honestly instead of stealing. Build others up with your words instead of tearing them down. Do not grieve the Holy Spirit. Get rid of bitterness, anger, and malice. Instead,
Be kind, compassionate, and forgiving. Just as God forgave you in Christ, this is what it means to walk in newness of life. Let us pray. Lord, thank you for making us new in Christ. Help us to put off our old ways and live in righteousness and holiness. Teach us to be kind, forgiving, and spirit-filled, reflecting your love in all we do. In Jesus' name, Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.